गोयात मेट्रोच्या प्लॅनिंग चालू आसा. भारतीय रेल्वे वांगडा हे विशीं चर्चा सुरू आसा. गोंयांत मेट्रो येतल्यो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच गोंयांत आयटी हब जावपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. गोंयांत आयटी कंपनी ज्यो आसा पळय न्ही, इट इज नॉट अ आयटी हब जावंक ना, बट गोंयांत आतां पर्यंत ना म्हटलें जाल्यार 50-60 आयटी कंपनीज वेगवेगळ्या पद्दतीत काम करता. ताजेर आयटी हब जावचो असो आमचो विचार आसा, बट अजून डेव्हलप जावंक ना. मेट्रोज इज सेकंडरी, इट इज इन प्लॅनिंग स्टेज. आमी आमचो प्रपोजल रेडी केला आनी विथ द इंडियन रेल्वेज आनी तांच्या बरोबर डिस्कशन सुरू आसा. बट इन लॉंग रन मेट्रोज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो गोंयांत येतल्यो. आयज प्रत्येक क्षेत्रात युवा नेतृत्वाची गरज आसा. दोनापावल राजभवनात जाल्ल्या यंग लिडर्स कॉन्क्लेव्ह ह्या कार्यक्रमा वेळार मुख्यमंत्र्यान तरणाट्यां वांगडा संवाद साधलो. ह्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यान विद्यार्थ्यांनी विचारिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रस्नांक जापो दिल्यो. नव्या शिक्षणीक धोरणाक लागून विद्यार्थ्यांक नव्यो संदी उपलब्ध जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान नव्या शिक्षणीक धोरणा विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर सांगलें. जाका लिडर म्हूण फुडें वचपाक जाय ताणें बदनामीक भिवप ना. विद्यार्थी वेंचणुके वेळार बदनामी जाता तातूंतल्यान कशें भायर सरप ह्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. कॉलेज बस ट्रान्सपोर्ट समस्या तशेंच कॉलेजींत युनिफॉर्म सक्तीचो कित्याक अशा जायत्या प्रस्नांचेर मुख्यमंत्र्यान विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो. पळयात. जर लिडर जावपाक जाय आसत जाल्यार आपूण आनी आपल्या भोवती कितें चलना हें खबर आसप गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर आमी सदांच म्हणटा की जनरल नॉलेज, जाका सामान्य ज्ञान म्हणटा पळय न्ही, हें हांव पॉलिटिकलूच म्हणना, हांव सामान्य ज्ञान म्हणटा. इट इज अ जनरल नॉलेज. हाजी इन्फॉर्मेशन दवरप ही गरजेची आसता. आयच्या तरणाट्यांनी म्हणजे सेल्फ सेंट्रीक न जाता ओके ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर ह्या सगळी इन्फॉर्मेशन्स आपल्या कडेन दवरप. लिडर जन्माक येना, म्हाजें तो स्पश्ट म्हणणें आसा की लिडर म्हणून जर जन्माक आयिल्ले न्ही रे जाल्यार जो लिडर आसा तेंचेच नेक्स्ट जनरेशन लिडर जातले असले. आमच्या सारकेले लिडर जावपाक केन्नाच पावचे नाशिल्ले. म्हणून हांवें म्हटलां लिडर नॉट ओन्ली इन द पॉलिटिक्स बट इन एवरी फील्ड लिडर इज रिक्वायर्ड. लिडर डेव्हलप जावपाक शकता. लिडरशीप स्कील आपूण शिकून आपूण डेव्हलप जावपाक शकता. म्हणून तर म्हाजें म्हणणें आहा लिडर जन्माक येना, लिडर हो स्वताहून ताज्या उपरांत डेव्हलप जाता. नेशन बिल्डींग जायत रावतलें. हांवें म्हटलें तुम्ही तुमच्या खातीर कितें केलां पयलीं ताजोच विचार करा. जे पेरंट्स तुमकां कॉलेजीन धाडटा, जे पेरंट्स तुमकां जे टिचर्स तुमकां शिकयता, आनी इट इज ऑलमोस्ट अशें पळोवंक वचत जाल्यार इट इज एन फ्री ऑफ कॉस्ट एड्युकेशन अप टू द ग्रॅज्युएट आमी दिता. हार्डली कितें तरी फीस आसतली. एवरी खंयची तूं कॉलेजीन वचून पळय कितें पळय. जर तेंच करपाक सोदिना आसत जाल्यार मागीर आनी नेशन बिल्डींग. म्हणून म्हटलें हांवें नेशन बिल्डिंगाचो विचार मागीर पळया, पयलीं सेल्फ बिल्डिंगाचोच विचार करात. सेल्फ बिल्डिंगाचो विचार जालो जाल्यार ऑटोमॅटिकली नेशन बिल्डिंग जातलें. म्हाका हांगासर बसलेले जर तांकां लिडर्स जावपाक जाय आनी ते जर स्वताक लिडर्स म्हणटा ओके जाल्यार तेंच्यांनी स्वताच आपल्यो लिडरशीप स्किल्स डेव्हलप करच्यो आनी सरावंडींग जितके आसा पळय न्ही आपल्या क्लासांत आपल्या कॉलेजींत तांच्या मदीं लिडरशीप स्कील वाडोवच्यो. ताज्या खातीर तांकां कितें मदत करपाक जाय पळय न्ही एज माय डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन किंवा गोवा युनिव्हर्सिटी कावन्सील आय एम रेडी टू डू इट. बट ह्यो लिडरशीप स्किल्स युथा मदीं वाडच्यो हाज्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा आनी तो करपा खातीर वॉट एवर हेल्प इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गव्हर्मेंट वी आर रेडी. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी NEP 2020 आफ्टर 40 years गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज लॉन्च्ड नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी म्हण किंवा न्यू एड्युकेशन पॉलिसी which is in various career options ही अवेलेबल अँड पॅरलल एंट्री टू द डिफरंट कोर्स ही संद सगळ्या जाणांक अवेलेबल करून दिल्या. ॲट द ग्रॅज्युएट लेवलाचेर सुद्दां वेगळे ऑप्शन्स जर विचार करपाचो जालो जाल्यार तुमी त्या ऑप्शनांचो विचार करपाक शकता. तेन्नाच्यान संवय जातली. फुडें राजकारणांत रावपाचो जर आसत जाल्यार ती संवय जावप गरजेचें आसा. आमकां गाडी खूब जाण सवता, डेली सवता, आमकांय संवय जाल्ली आहा आतां. ते डिफेमेशनाक भियोन जावचें ना. जाका पॉलिटिक्सान फुडें येवपाक जाय किंवा जाका लिडर म्हणून फुडें वचपाक जाय तेणें डिफेमेशनाक भिवपाचो नासता. प्रायवेट कॉलेज आनी गव्हर्मेंट कॉलेज हितूर फीज सेम आसा. फक्त ज्यो सेल्फ फायनान्स कॉलेजीस आसा त्या कॉलेजींनी फीज डिफरन्स आसा. अदरवायज सगळ्या कोर्सीसा खातीर ज्यो ग्रँट इन एड विथ द गव्हर्मेंट आसा तेजी फीज इक्वल आसा. सगळ्यांक बस ट्रान्सपोर्ट सुरू करचो पडटलो. कदंबाक कामाक लावचें पडटलें. खंयच्यान खंय बस ट्रान्सपोर्ट? Sir, we have 4 buses in the institute. फ्रॉम इन्स्टिट्यूट टू हॉस्पिटल? Yes, from institute to 4 आसा तुमच्याकडे? 4 आसा पण एकूच चलता. एकूच चलता? होय. आणि आम्ही 400 भुरगीं आसा.
एकाच बसीन 8 पावंक जाय. आयज तुझ्या प्रिन्सिपला कडेन उलयता आनी उरलेल्यो तिनूय चालू करपाक लायता. येस सर असो भूषण फोन कर तिका. नाव घाल्लें ना फुडलें पण ते म्हणटात की वायफाय इश्यूज गोंयांत खूब फेस जाता जाल्यार वायफाय सपोर्ट भुरग्यांक कसो मेळूं शकता. वायफाय हॉटस्पॉट आमी सुरू केल्या कितल्या जाणांक खबर आहा? जावं ते तरी थोड्या चड जाणांक मातशें खबर आहा. कितले कडेन सुरू केल्या रे? गोंयांत कितले कडेन सुरू केल्या? 40 जाग्याचेर वायफाय हॉटस्पॉट आमी सुरू केल्या. तुमी ताका रिस्पॉन्स बरो दियात. तुमीच सरकाराचे थोडेशे बरे उलोवपाक सुरवात करा. भायले लोक हांगा येवन सरकाराचे पाड उलयता मरे. तुमी बरें उलयत ना. तुम्ही थोडेशे बरे उलयात. 40च्या ऐवजी 80 सुरू करा म्हणून तुम्ही सांगा मरे. तुम्ही उलोवपाची गरज आसा. तुम्ही जेन्ना इतके ओकल जातले पळय न्ही तेन्ना सरकार 80 कित्याक 160य करतले. बट ते तुमचेर डिपेंड आसा. आमी 40 सुरू केले ते घेतले आनी आपुणूच थंय बसला म्हणून बरें उलोवपाक सुरवात करा. ओके आनीक हॉटस्पॉट आमी सुरवात करता. क्या बात. प्रणीर स्टँड टू कॉलेज. हय सर आमचो स्वताचो असो ट्रान्सपोर्ट ना. आमची बस स्क्रॅपयार्डान खूब तेंप जालो गेल्ली आसा सो भूषण तांकां डीटीक सांगून नवीन बस दिवपाचें करून. धन्यवाद सर. फुडलो प्रश्न आसा तानिया बांदोडकर श्री रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग. तानिया तानिया का तनाया तनया तनया ताचो प्रश्न असो आसा की इंजिनियरिंग स्टुडंट्सां खातीर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज सरकार कितें दिता. इंजिनियरिंग स्टुडंट्सां खातीर म्हणजे गव्हर्मेंटान डायरेक्ट रिक्रुटमेंट आसाच आसा. नो डावट PWD WRD तुजे इलेक्ट्रिसिटी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. बट ताज्या भायर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ताजेर आमी केन्ना विचारूच करिना. म्हणून म्हटल्यार आतां एखादो PWD इंजिनियर जाल्लो भुरगो कॉन्ट्रॅक्टर जावनूय काय कितें मागीर तेणी स्वताचो बिझनेस कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून सुरू करचो. एक तरी युनिफॉर्मिटी उरची म्हणून युनिफॉर्म आशिल्लो. बरेचशे फावटी म्हणजे हो एके वाटेंतलो नो डावट म्हणजे तुमी मॅक्झिमम स्टुडंट्सांनी सांगला बट ताच्या खातीर 3 दीस 4 दीस कितें तरी विचार करूं येता. बट एक गजाल आसा की बरेचशे फावटी आमच्या कडेन ज्यो बाकीच्योय सगळ्यो रायटिंगान ज्यो वेगवेगळे विशय येता आपल्या कडेन बरो ड्रेस ना म्हणून आपूण कॉलेज सोडली. आपूण बाकीचे आपली फ्रेंड्स घालूंक तशे 6 दीस 6 ड्रेस घालूंक शकना म्हणून आपूण कॉलेजीक वचपाचेंच बंद केलें. ही दुसरी बाजू आहा. ओके ताज्या खातीर तो सारसार म्हणजे त्या खातीर म्हटलें हांवें पयलींच युनिफॉर्मिटी उरपाक जाय म्हणून आमी युनिफॉर्म लायल्या. तुमकां बरो ड्रेस घालपाक जाय तो एक दीस दिव येता घालपा खातीर. बट खंय तरी एक युनिफॉर्मिटी सगळ्या मदीं तो डिफरन्स उरचो न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.